नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. जीडीपी वाढीचे फिगर्स आज मार्केटात उमेद घेऊन आयले. 7.8% जीडीपी ग्रोथ मार्केटाक पॉझिटिव्हिटीकडे घेऊन गेली. मुडीस रेटिंग एजन्सीन भारताच्या जीडीपी वाढीचो अदमास वाडयला. 2023ची जीडीपी वाढ 5.5% वेल्यान वाढोवन 6.7% केल्या, जाल्यार 2023ची वाढ 6.5% वेल्यान 6.1% आसूं येता म्हूण मुडीजाक दिसता. मुडीज रेटिंग एजन्सीन भारताच्या जीडीपी वाढीचो अदमास वाडयला. 2023ची जीडीपी वाढ 5.5% वेल्यान वाढोवन 6.7% केल्या, जाल्यार 2024ची वाढ 6.5% वेल्यान 6.1% आसूं येता म्हूण मुडीजाक दिसता. निफ्टी 19,258चेर उक्ते जाले. 19,255 मेरेन लोचेर वचून 19,458चो हाय मारलो आनी 19,435चेर सुमार 181 पॉयंट चढून बंद जाले. सेन्सेक्स इंडेक्स 555 पॉयंट चढलो. 64,855चेर ओपन जावन 65,387चेर बंद. आयच्या निफ्टी 50च्या टॉप गेनर्सात एनटीपीसी नव्या 52 वीक हायचेर पावलो. जिओ फायनान्सातय बरी बायिंग आयली. ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, मारुती, पॉवर ग्रिड, हिंदाल्को आणि कोल इंडियाचे शेअर चढले. निफ्टी 50च्या टॉप लुजर्सात सिप्ला, एचडीएफसी, डॉक्टर रेड्डी, नेस्ले, अल्ट्राटेक सिमेंट, सन फार्मा आणि हिंदुस्तान युनिलिव्हर कंपनीचे शेअर पडले. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉयंट हारलो बीएचईएल म्हळ्यार भेल. 11% वयर चढलो. सेगीत मेळपी मोठ्या ऑर्डरिंग लागून भेल पुराय सेशन बरो चल्लो. स्मॉल कॅप शेअर डीसीएम श्रीराम शेअरात अप्पर सर्किट लागले, जाल्यार एमटारटेक शेअर लायफ टायम हायचेर ट्रेड जालो. आयच्या सेशनात रेल्वे सेक्टरातले शेअर सामके फॉर्मात. आयआरएफसी शेअर 11% चढलो. रेलटेल कंपनीची एणावळ 27% वाढली आणि शेअर 13% चढलो. जॉर्ज सोरोस सध्या भारताच्या कंपन्यां फाटल्यान हात धुवून लागला. जॉर्ज सोरोसाच्या संस्थेन अदानी ग्रुपाचेर आरोप केल्या उपरांत आता वेदांता लिमिटेडाचेरूय रिपोर्ट. वेदांतान कोविड-19च्या काळात पर्यावरणाचे नेम दुर्बळ करपा खातीर यत्न केल्ल्याचो ह्या रिपोर्टात आरोप. मात हे आरोप आयल्या उपरांत वेदांताच्या शेअराचेर कांयच परिणाम जालो ना. वेल्यान शेअर मेटल सेक्टरांतल्या तेजी वांगडा वयर सरलो. आज मेटल सेक्टरान बरो परफॉर्मन्स दाखयलो. टाटा स्टील शेअर 4% वयर चढलो, जाल्यार एनएमडीसी शेअरूय 3.5% वयर चढलो. जेएसडब्ल्यू स्टील आणि हेर स्टील कंपनीचे शेअर वाडले. आयच्या सेशनात केमिकल सेक्टरातले शेअर बऱ्यापैकी वाढले. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच नव्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.